म्हणून बरेचशे फावटी तांच्या पोटान जाळ पडल्या. म्हणजे जेन्ना सरकारी जागेत अशा पद्दतीचो केंद्र सरकार पैसे दिता, त्यांच्या केंद्र सरकार त्यांचे डबल इंजिन असताना कांयच दिवंक नासलें की त्यांनी खंयचोय प्रोजेक्ट दाखोवचो. अरे आमकां केंद्र सरकारात हे पयशे दिल्या, सरकारी जागा एक्वायर्ड केल्या, एक्वायर्ड करतना कोणी विरोध करूंक ना आणि हे सगळें करता आसतना आमी सगळो प्रोसिजर कंप्लीट केला आणि युनिटी मॉल वीच इज फुल्ली फंडेड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हांगासर बांदता आणि तो कोणा खातीर बांदता तर तो गोंयकारां खातीर बांदता. पयली गजाल आमी लक्षांत दवरपाक जाय, युनिटी मॉलांतलो एक फ्लोर or this is completely dedicated for the self-help groups and the local women, local entrepreneurs हांच्या खातीर आसतलो. आतां तो प्रोजेक्ट पणजेक तेकोन खंयच्या तरी तेकोन आसूंक जाय म्हणून जो आमी गव्हर्मेंटात म्हाका दिसता 8-10 वर्सां पयलीं एक्वायर्ड केल्ली लँड त्या लँडात बांदता. दुसरी गजाल हेतूर बायोडायवर्सिटीचे क्लियरन्स म्हण, तितूंतल्यान एनवायरमेंटाचे क्लियरन्स म्हण, तितूंतल्यान बाकी सगळी जितकी क्लियरन्स घेवपाक जाय तितकी सगळी क्लियरन्स घेतल्या. ताज्या उपरांत आमी ताजें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेतला, सगळी एप्रुवल घेतला आनी हो प्रोजेक्ट बांदता. म्हणून कोण आनी कित्याक आडयता हें म्हाका कळना. काही पॉलिटिकल पार्टीक आतां फक्त निमित्त जाय, म्हणल्या उपरांत ते आपले मारता उडयो आनी व्हडली व्हडली भाशणां करता. आनी ही व्हडली भाशणां इतक्याच खातीर करता तांकां गोंयांत अशा पद्दतीचे येदे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाल्लें नाका. कोणी जरी कितें सांगलें आसत न्ही जाल्यार बेश्टे लोकांच्या भुलथापांक बळी पडचे न्ही, स्थानिकांनी म्हाजे कडेन येवन डिस्कशन करचें. म्हाजी तयारी ह्या विशयाचेर बस. सगळे एक सांगूंक शकता हांव की युनिटी मॉल इज हॅविंग ऑल द परमिशन्स, एप्रिहेन्शन्स रेज्ड, किपींग तितलोच सरकार रिस्पेक्ट करता वेटलँडाक, तितलेच वेटलँडाच्या भायर बफर झोनाच्या भायर दवरिल्ली आसा. थंयच कुशीक वेटलँड आसा ते 150 मिटरान बिल्डिंग आयल्या, आनी एक वेटलँड आनी एक लेक आनी थोड्यो गजाल्यो ज्यो आसा त्यो 8 तारखेच्या मागीर हांव उलोवप म्हाका दिसता योग्य आसतलें. लेट द वर्डिक्ट कम, देन वी विल, इट इज बेटर मी टॉकिंग.